एकलो शहरांतलो भारी शिकपी आणि मस्त फेमस प्रिन्सिपल हळडेक आपल्या एका क्लासमेटाच्या घरा वचूंक पैन करतालो. पयल्या फावटी ताणें त्या हळडेक वेचें. वेता वेताना सांज जावन आयली आनी सांज जावन येताना कुशिल्ल्या शेतांत काम करचो एकलो ताका दिसलो. अरे सायबा, अरे ते पयस हळडी एक दिसता, थंय वचूंक म्हाका कितलो वेळ लागता. मिस्टर, हांव त्याच हळड्यांतलो, कांय बी नाका अशें उबे रावलो आनी ताकाच पळय लागलो. हांवें विचारलें तुका, तूं म्हणटाय तूं त्याच हळड्यांतलो आनी म्हाका कितलो वेळ लागता म्हण विचारल्यार तूं म्हाका पळयत रावताय. तो आनीक पळयत रावलो त्या मानेस्ताक राग येयलो. आपले हँडबॅग फाटीर घालून रपा 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 करून मेटां काडूंक लागलो. ओ मिस्टर, हॅलो म्हणालो, तुका 10 मिनटां मात्र लागतात. सायबा, दोन फावटी तुज्या विचारले कितलो वेळ लागता म्हणून, पूण सांगूंक कितें तुका, मर्क संकट गी. अरे सायबा, तूं शिकपी, हांवें तुका तूं कितल्या वेगान वेताय म्हणल्यार पळयल्या शिवाय कितलो वेळ लागत म्हणून कशें सांगचें. हाऊ कुड आय टेल यू how much time you will take to reach that village unless I saw you how much fast you were going. आमच्या शिकपाच्या जिवितांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत कितल्या उर्बेन, कितल्या उमेदीन, कितल्या स्पिडार आमी वेता ताजेर आसा आमचो शेवट. आमी पंथाक पावचो. थँक यू.